हेब्रेवांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, खरेंच देवाचें उतर जिवें आनी सुडसुडीत. तें दोनूय वाटांनी वाजलोले तरवारी परोस भितर रिगता. मनशाच्या जिवाचे आनी ओतम्याचे सांदे आनी मेंदू दोशी जाता थंय पर्यान रिगूंक ताका शक्ती आसा. तें ताच्या काळजाचे ओत्रेक आनी चिन्नां पारखिता. देवा मुखार लिपोवन उरता तसली रचना ना, पूण सगळ्या ताच्या दोळ्या मुखार विंगळे आनी उक्ते, आनी ताका आमी आमच्या कोरण्याचो हिशोब दिवंक जाय. आमी उचारता तो भावार्थ थीर करुया, कारण जेजू देवाचो पूत स्वर्गार देवा सोरशें रिगला. तो आमचो महायाज्ञीक कसो देवा मुखार उबो आसा. आमच्यो ओस्कोतायो ताका लागोनांत तसलो आमचो महायाज्ञीक न्हय. ताणें वातोक करूंक ना खरें, तरी आमचेच भाशेन सगळ्या जिनसाचे ताळण्या कश्टांनी ताची परिक्षा जाली. तर विस्वासान कुरपेच्या शिंवासना लागीं सोरुया. थंय आदाराची गरज तेन्ना मेळटली आमकां काकळूत आनी कुरपा. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब तुजी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराची समूर्त सोर बरी, जिवाची घोटाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरे, नेणत्याची जाणवाय. जबाब तुजी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचो हुकूम स्पश्ट उजोड, दोळ्यांचो उजवाड. जबाब तुजी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराची भक्ती भोव पवित्र, सदां तोखपाची. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे, सगळे नितीचे. जबाब तुजी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत. म्हज्या तोंडांतलीं उतरां, म्हज्या काळजाचीं चिन्नां तुका मानो सर्वेस्परा, म्हज्या खोडपा, म्हज्या तारोका. जबाब तुजी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत. उद्गार. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू दुसरी दर्याचे वेळेर गेलो आनी सगळो लोक ताचे सोरशें आयलो, आनी ताणें तांकां शिकोवण दिली. फुडें चलून वेताना मांडवीर बसलोल्या लेवीक आल्फेवाच्या पुताक ताणें देखलो आनी ताका म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. आनी तो उठून ताचे फाटल्यान गेलो. ताच्या घरांत जेवणाक बसलोलो आसतना सोबार दोन वसूलदार आनी वायट स्वभावाचे मनीसूय
जेजू आनी ताच्या शिसां बरोबर जेवणाक बसलोले. तर हांतलेय जायते जाण ताचो पाटलाव करताले. आनी तो दोन वसूलदारां आनी वायथोव्यां बरोबर जेवता खाता तें पळोवन फारिसेव पक्षाच्या धर्मशास्त्र्यांनी ताच्या शिसांक म्हणलें, दोन वसूलदारां आनी वायथोव्या सांगाती तुमचो गुरू कित्याक खाता पियेता? हे आयकून जेजून तांकां म्हळें, बरी आसात तांकां न्हय, पूण वायटाकारांकी वैजाची गरज. तर हांव प्रमाणीक मनशांक न्हय, पूण पातक्यांक आपोवंक आयलां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे.